आसलो त्याच गुबी असो तो व्हरतो बोलपो आनी तो गुबी असो बोलपो जायतो लोकांक त्रास दितालो लोकांची जनवरां व्हरून खातालो आनी ह्या देखून लोक ह्या बोलप्या विरोध जायतो झुजतालो ताका मारूंक पेसाडतालो. एक दीस फ्रांसीस आसीस चलोन वता आसतना दांडे तोंटे काडून जायते जाण बोब घालून राणाक रिगांव पळयताले आनी ह्या वेळा फ्रांसीस आसीस विचारलें कितें जालें. ते म्हणूंक लागले हांगे एक आसा बोलपो तो आमचे सगळे जानवर खाता आमचे दुस्पटायता आमचे देसवाड करता आमकां आमचे आसले उद्योग नाश करूंक पळयता. आनी ह्या वेळार फ्रांसीस आसीस म्हणूंक लागलो खंय आसा तो राणा भितर आसा आनी तो म्हणूंक लागलो तुमी हांगात रावा हांव वचना तेजे कडेन उलोवन येता. आनी सगळे म्हणूंक लागले वचनाका तूं कित्याक तूं अशी जाल्यार तो तुका खावन लगड काडटालो. फ्रांसीस आसीस भियेनाकात हांव आसा. सोम्या सांगता तो एक जाता सोम्याच्या नांवान तो मुखार वता आनी म्हणटा बाबा बोलप्या ब्रदर वल्फ. आनी ह्या वेळार बोलपो रानांत लिपोन बसलो मारतात म्हणून तो एक मातूर ताळो आयकता आनी तो म्हणटा वो ताळो तसलो न्ही काडा लगड काडा ताका मारा म्हणलो हो ताळो न्ही हो वापरबायचो मादर ताळो. आनी ह्या वेळार बोलपो अल्टार भायर येता आनी फ्रांसीस ताका आपयता परत बाबा बोलप्या ब्रदर वल्फ. आनी तो मुखार वता आनी मुखार वता आसतना तोच बोलपो मुखार येवन फ्रांसीस आसीचे मुखार तकली बागोवन तो बसता. आनी अशें आसता फ्रांसीस आसीस तसो एक हात दिता आसतना बोलपो आपलो मुखलो पांय त्या फ्रांसीस आसीच्या हातान दवरलो. एक पिंजूर तुमी पळयला जावंक पुरो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देवाचे वर्ते महिमा आनी पदवी आयच्या दिसा आमच्या मदेगात संपूर्ण तरान कार्यरूपी जावच्या खातीर सम्यान हो वर्तो दीस आमकां परत दिला. ह्या दिसा आमी सम्या सांगता एक जावन सम्याच्या वर्त्या मोगान जियोंक आमी आशेता. तुमकां सगळ्यांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सकाळच्या दिसा कोण एक वर्तो स्वागत हांव मागता. संपूर्ण तरान देवा लागीं एक जाव्या देवाचो मोग आमी सारक्या देवाचे घोटसाण सदांच आमी भोगूंक शकता. असलें बरेंपण सोम्यान दिता आसतना सोम्या सांगता एक जावन जियोंक मेळ्ळो उक्कास आमी घेवया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आर्गां जेजू होगळाप जेजू वंदन जेजू महिमा जेजू प्रणाम जेजू. हर एका वेळा तुवें आमकां दिल्लो हो बरेंपण सदांच आमी वाखाणता सोम्या. ह्या बऱ्या दिसा खातीर आमी तुका आर्गां दिता सोम्या. तेच प्रमाणे सगळ्यांक भोव अपुरबायेचो सकाळ हांव मागता. भोव अपुरबायेचो दीस हांव ह्या वेळा मागता. खंयचें बरें धन्याची सेवा करचें की या सेवकाची सेवा करची. हो ताळो आयकलो तेच फ्रांसीस आसीसीक स्पोलेटोंत आसतना स्पोलेटोन तो वता आसतना हो ताळो ताका आयकलो जावन आसा. खंयचें बरें धन्याची सेवा करचें की या सेवकाची. आनी फ्रांसीस आसीस आयकता चिंता आनी म्हणटा धन्याची सेवा करचें बरें तर तूं साकराची सेवा कित्याक करताय. येता ती जाप सोम्याची आनी सोम्याच्या जापीक अपुरबाय तरान फाळो दिता आनी म्हणटा हो हांव साकराची सेवा करनासा तर ती सोडतालो आनी धन्याची सेवा करूंक हांव मुखार वेतालो. आनी ह्या खातीर फ्रांसीस आसीस स्पोलेटोंत आपणाक आयकल्लो तो देवाचो ताळो आपल्या जिवितान घेता. सोमी ताका आपयता म्हण ताका कळीत जाता आनी सोम्याच्या वर्त्या उतरांक तो पाळो दिता आनी त्या प्रमाणे आपलें जिवन तो संपूर्ण तरान बदलून घेता. दम्यानो क्रुसिफिक्सा मुखार तो वेता आसतना दिंबेर पडटा आनी म्हणटा हो ताळो कसलो जावन आसा हो कित्याक हाचे अर्थ कितें जावन आसा म्हणून सोम्या कडेन विचारतना हांवें कितें करी जाय म्हणटा आसतना दम्याचो क्रुसिफिक्स कांयच उलयना. एक शब्द ताका आयकना. अशें आसता फ्रांसीस आसीस आपल्या जिवनांत
निराश जायना, परत परत वेता त्या क्रुसिफिक्सा मुखार, निंबेर पडटा आनी विचारता हांवें कितें करी जाय. आनी अशें आसता तो एका दिसा म्हणल्या बरी त्या देवळाक येवन त्या क्रुसिफिक्सा मुखार निंबेर पडोन सम्या लागीं मागता आसतना एक दीस आपल्या गोड्यार वेता आसतना ताका दिसता एकलो कोडकार म्हळ्यार धांवतालो. कोडकार जी दिश्ट सयत ताका जायनातली आनी तांकां तो कांटाळटालो. कित्याक त्या वेळार आस्सीच्या शारांत कोडकारांक न्ही हेज तर रातीर मात येवंक जाय आसलें. उरिल्ल्या वेळार तांकां येवंक परवानगी नासली. आनी ह्या वेळार फ्रांसीस आसीस तें पयसल्यान आसच्या एका कोडकारा पळयता, ताचे लागीं तो वेता, ताका मोगान वेंग मारता. आनी ताचे उपरांत तो परत दम्यान क्रुसिफिक्सा मुखार येवन दिंबेर पडोन सम्याक विचारता हांवें कितें करी जाय. आनी ह्या वेळा ती क्रुसिफिक्स उलयता आनी म्हणटा वच आनी म्हजी इगर्ज माता दुरस्ती कर. वच, गो अँड रिपेर, बिल्ड माय चर्च, गो अँड रिपेर माय चर्च. आनी ह्या वेळार तो चिंता सम्यान दिल्लें तें मिसांव दम्यान कोपेल आनी हेर कोपेलान खंय सकडी दुरास्ती गरज आसा गी ती दुरास्ती करूंक ताणें म्हाका आपयला म्हूण तो चिंता. आनी ह्या खातीर तो थोडे इटो, थोडे रेंव, माती घेवन थंय कितें सकडी थोडे दुरस्ती कार्य आसलीं थंय वचून ते दुरस्ती करता. दुरस्ती करता आसतना ताका देवाचो ताळो परत म्हणटा वच आनी म्हजी इगर्ज माता तूं दुरस्ती कर. आनी ह्या वेळार सान फ्रांसीस आसिसीक कळीत जाता दुरस्ती करचें म्हळ्यार देवाचे उतर मनशाक दिवन मनशाचें जिवन बरें करच्याक ताका धाडलां. त्या खातीर फ्रांसीस आसीस त्या बिल्डिंगाची ह्या काटवणाची दुरस्ती करची सोडता आनी वर्त्या तरान देवा लागीं तो चलोवंक येता. आनी त्याच प्रमाणे 2008 इसवेर सेंट मातियासाच्या परबे दिसा फेब्रुवारी 24 तेच्या परबे दिसा तो आयकता तसो जुआंवसो वांजेल आनी तसो जुआंवसो वांजेल असो आमकां म्हणटा. आनी हें ताणें आयकलें जावन आसा. हो म्हजो उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां परमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी बायसन वचून पळदी जाय, उरचें तसलें पळदी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश तुमी एकामेकाचो मोग करा. हें जुआंवच्या वांजेलांतलें वाचप वापरबाय तरान फ्रांसीस आसीस आयकता आनी तातूंत म्हणलीं तें उतरां हांव तुमकां साकर म्हणना, तुमी म्हजी, तुमी म्हजे. आनी हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकर आपलो धनी कितें करता म्हण कळीत ना. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. हें सान फ्रांसीस आसीसीक चड मेस वता. त्या खातीर ताणें आयकलो तो वांजेल जुआंवसो ताका प्रेरीत करता आनी उपदेश सम्यान दिल्ले ते खरें पाळचे खातीर तो मुखार वता आपलें जिवीत सांबाळूंक. आनी अशें आसतना आपल्या जिवितांत कितें सकडी करूंक जाय, सम्याच्या वर्त्या आदारान जियोंक जाय म्हूण तो चिंता. आसीस एकलो तरणाटो वापरबाय तरान आपूण व्हडलो रायकुवार जाय, आपूण एक नायट जाय, आपणाची प्रसिद्धी जाय म्हूण आशिल्लो. त्याच सम्या थंय एक जाता. 2002 इसवेनी मिलिटरीक जॉयन जावन पेरुजिया विरोध झूज मांडूंक वेता आसतना ताका थंय सोलवणी लाभता. थंय तो एक जैलांत ताका घालतात आनी एक वर्स थंय आसतना तो आपलें जिवन परिवर्तन करूंक शकता, बरें करूंक शकता. आनी त्या जैलांत आसतना तो बरो संतोशान जियेता, बरो उल्हासान आसता, देवाची गितां
गावन आसता हें पळयलें सगळे जैलांत आसले हेर कैदी म्हणटात हो एकलो मनीस कशें ह्या तरान पूण तेन्नाच सोम्यान ताचें येवजन ह्या भुरग्या थंय ह्या तरणाट्या थंय फ्रांसीस आसिसी थंय निर्माण केल्लें जावन आसा आनी उपरांत तो 2003 इस्वींत आसिसीक पाटी येता परतून तेच आपली पयलींचे चिणयेक तो वेता आनी परत आपुलिया म्हणल्यार गांवाक तो वेता आसतना आसिसीचे सैन फाटी येता कित्याक तांकां मुखार वचोंक जावना तो आपलें जिवन संपूर्ण बदलयता आपल्या जिवनांत बदलावण हाडूंक तो पेसाडता मात्र न्ही सगळें जिवीत ताका एक रितें दिसता व्हडले ग्रेस्तकाय दादोसकाय दाबाजो हे सगळें तो सोडता आनी ह्या वेळा कितें सक्कळी आपल्या जिवितांत तो मानून आसुल्लो तें सगळें तो सोडून दिता स्पोर्ट्स जावं दी व्हडले आडंबराचे संभ्रमा जावं दी ही सगळीं तो सोडून देवाच्या वर्त्या सेवे खातीर आपलें जिवीत दिता ताची सेवा आनी ताणें करचे करण्यो पळयल्ले थोडे जाण आसिसीचे तरणाटे ताच्या बगलेन वचोन ताच्या सांगाता देवाची सेवा करूंक ते सांगतात तांचे पैकी आसलो एकलो बर्नार्ड म्हणलो रिच यंग मॅन आनी हो ग्रेस्त आसलो आनी फ्रांसीस आसीस बर्नार्डाच्या घरा वचोन रावुल्लो आनी बर्नार्डाच्या घरा तो आसतना बर्नार्डी आपले आशा ताका दाखयता आनी म्हणटा हांवें तुज्या सांगाता येवन देवाची सेवा करूंक हांव मुखार येता आनी अशें आसतना देवाची सेवा करूंक बर्नार्ड जॉयन जाल्लो जावन आसा निकलो म्हणल्यार त्या एका कोपेलाक ते वेता आसतना थंय फ्रांसीस आसीस बर्नार्डाक म्हणटा वांजेल उक्तो कर आनी तांतले 3 शब्द आमी पळोवया 3 पटीन तो वांजेल उक्तो करता आसतना पयलें ताका मेळिल्लें जावन आसा माथेवचो वांजेल chapter 16 verse 24 मॅथ्यू chapter 16 verse 24 आमकां कितें म्हणटा म्हणलें आमी आयकोवया जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी आपलो कुरीस उखोवन घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी पयलो वांजेल करता आसतना खरो संदेश फ्रांसीस आसिसीक मेळिल्लो जावन आसा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाकच इन्कार करून दी आपणाचें कितें ह्या संवसारांत आसा तें सोडून दी आनी म्हजो पाटलाव आपलो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करून दी आनी हें बऱ्या तरान समजून घेतलो फ्रांसीस आसीस सोमेच्या पाटल्यान वचोंक तो आशेता आनी तो म्हणटा हांव हें आशेतालो हांव हें मागोन आसलो हें हांव सदांच भोगूंक चिंतालो आनी असलें ताणें आशिल्लें ताका मेळ्ळें दुसरो वांजेल ताणें उक्तो करून बर्नार्डान उक्तो करून काडटा आसतना मेळिल्लें वाक्य जावन आसा माथेवचो वांजेल chapter 19 verse 21 हातूंत ताका आयको मेळटा ग्रेस्त तरणाट्याक म्हणलें तें उतरां तुका संपूर्ण जायचे तर वच आनी तुजे लागीं आसलें सक्कड वीक आनी उपरांत येवन म्हाका म्हजो पाटलाव कर विकून तें दुबळ्यांक दी सगळें वीक ताचो अर्थ फ्रांसीस आसीस समजून घेता आपणा थंय कांयच दवरूं नजो कितेंच म्हजें म्हणलें आसूं नजो तें सगळें देवाचे वयर म्हजे वर्ती करी पत्तेणी दवरच्याक आडकळी जावन आसा ते संवसारी तात्कालीक वस्तू म्हूण तो चिंता आनी त्या देखून उपरांत ताचो तो बापूय पिटा बर्नार्दो न्ही ताच्या विशयांत आसीच्या बिस्पा लागीं वचोन कंप्लेंट करता ताच्या विशयांत तो म्हणटा वो म्हजो पूत म्हजें आसलें सगळें हो लुट्टा म्हजें आसलें सगळें दायज आनी म्हजे आसले पयशे हो व्हरून दुबळ्यांक दिता आनी म्हजी सगळीं वस्तू रावन तो व्हरून दिता आनी तो वचून पिटा बर्नार्दोने पयलें समाजाच्या थोड्या गण्य व्यक्तींक हें सांगता
आनी ते ताका आपोंक लायतात फ्रांसीस आसिसी. फ्रांसीस आसीस वचना अशें आसता. तो वेता त्याच आसिच्या बिस्पा लागीं. बिस्पाक तो सांगता अळे ह्या म्हज्या पुतान अशें अशें केलां. आनी बिसायबान आपोंक धाडल्या वेळार फ्रांसीस आसीस वेता. आनी फ्रांसीस आसीस वेता आसतना पिटा बर्नार्दोन ताचो बापूय थंय उबो आसा. आनी बिस्पा मुखार तो म्हणटा ह्या मनशान म्हजे सगळी आस्त भोंगस्थळ केली. जायते म्हजे पयशे हाणें व्हरून दुबळ्यांक दिले. जायते म्हजें बरें बरें वस्त्रां त्या म्हज्या वस्त्रांच्या मिल्लांतलीं ताणें व्हरून दुसऱ्यांक वांटलीं. आनी अशें आसता पिटा बर्नार्दोन म्हणटा हाणें गेल्लो दोगलोय इतल्या मोलाचो हो म्हज्या मिल्लाचो जावन आसा, हो म्हजो जावन आसा. आनी ह्या वेळार फ्रांसीस आसीस हें सगळें आयकता. आनी उपरांत पिटा बर्नार्दोन मुखारच आपलो दोगलो खाण तो पिटा बर्नार्दोन लागीं उडयता आनी म्हणटा जें कितें तुजें म्हण आसलें सगळें तूं घे. आनी ह्या वेळार सगळो विणगो तो जाता. तो विणगो जावन उबारता आसतना तो म्हणटा सर्गाक पळोवन आनी मुखार पिटा बर्नार्दोन म्हजो बापूय न्ही, सर्गीचो बाप म्हजो बापूय जावन आसा. अ हेवनली फादर इज माय फादर. बोवा परवायची उतरां तो उद्गारता. हें पळयलो आसीसचो बिसायब थटक जावन धांवता आनी आपल्या दोगल्यांत विणगो आसलेल्या फ्रांसीसाची कूड वेंगता आनी आपल्या दोगल्यांत ती लिपयता. म्हज्या भाव भयणीनो, जो एक मनीस ग्रेस्त जाय, नांवार्थीक जाय, प्रख्यात जाय, हांवें प्रसिद्धी आपणाय जाय, हेरांचे की वर्तो जाय म्हणून चिंतुल्लो देवाच्या उतरांनी संपूर्ण तरान तो कलतो जाता. देवाच्या उतरां मानवता. देवाच्या उतरा प्रकार आपली जिणी मुखारसून व्हरता. आनी त्या वेळा त्या दीस तो पिटा बर्नार्दोन म्हणटा तूं फकत यू आर ओन्ली एन अर्थली फादर. माय हेवनली फादर इज माय परमनंट फादर. म्हजो सर्गीचो बाप म्हजो शाश्वत बापूय जावन आसा. त्या देखून ह्या संवसारान जें कितें आसा तें सगळें तात्कालीक, म्हाका तेजी गरज ना म्हणटा आनी संपूर्ण तरान दुबळिकायेक तो वेंगता. ह्या रितीर आयकलो वांजेल उपरांत तो संपूर्ण दुबळिकायेक वता. मात न्ही ताच्या भावांक, ताच्या वर्तींत सर्वल्या हरयेक लागीं तो ताकी दिता आनी म्हणटा पावर्टी इज आवर क्रायटेरिया. लेडी पावर्टी म्हणटा तो. त्या वर्त्या हांव काजर जालां जाल्यार त्या लेडी पावर्टी कडेन आनी तसल्या दुबळिकायेच्या स्त्रिये कडेन हांव काजर जालां म्हणटा तो. आनी दुबळिकाय ताका सर्वस्व जावन आसली. आनी ह्या देखून देवाक वर्तो मानवलो तो जालो. आनी तिसरे फावटी वांजेल उक्तो करता आसतना बर्नार्डाक मेळिल्लें उतर जावन आसा. लुकाचो वांजेल 9 अध्याय 3 वळ. तुमी वेता आसतना चेरी जावं, बुती जावं, दांडो जावं कितेंच व्हरची गरज ना. वचा आनी खंयच्या घरांत तुमकां आव्हान दिता थंय रावा. देवाचो संदेश प्रसार करा. आनी हें वर्त्या तरान समजून घेतलो फ्रांसीस आसीस उपरांत आपलो मेळ आराम करता आसतना सगळें सरळपणून तो आपणयता. कितेंच तुमी घेवन वचची गरज ना. आनी हें ताका बऱ्या उपकारा पडटा. हें वांजेलाचें देवाक तो घेता. आनी उपरांत इजिप्टांत आसलो तो सुलतान म्हणटात कामील एल मालीक. आनी हो भोव कठोर आसलो. त्या वेळार झूज चलताले धर्मा खातीर, क्रुसेड्स म्हण आमी म्हणटा. आनी हें झूज चलता आसतना 5वे क्रुसेड चलता आसतना फ्रांसीस आसीस चिंता हांवें वचो जाय त्या सुलताना लागीं. आनी अशें म्हणून तो ताच्या एका फ्रादीक घेवन ताच्या सांगाता वेता आसतना इजिप्टा पावच्या पयलेंत तांकां धरण बांदून तांकां मारतात. ह्या वेळार फ्रांसीस आसीस आनी ताचो सांगाती सोलोन म्हणलें एक व्हरती बोब घालतात. आनी हें पळोवन ताका मारचे सुलतानाचे मनीस चिंतात. हो सुलतानाक आपयता. ते दाळ ते विचारतात कितें जाय तुमकां.
तेन्ना तो म्हणटा म्हाका सुलताना मेळोंक जाय. आनी कित्याक तुका सुलताना मेळोंक जाय? ना म्हाका ताचे कडेन उलोवंक जाय. आनी त्या वेळार हे मुस्लीम सुलतानाचे सकडी सैनीक तांकां तांचे कुरान बायबला विशयी तर्क करचे म्हळ्यार बारीक खुशी आसली. आनी ते चिंतात हो एक क्रिस्तांव खंडीत जावन आपल्या बायबला विशयी तर्क करतलो आनी त्या वेळार आमचो सुलतान मुस्लीम तो वर्त्या तरान ताच्या आमच्या कुराना विशयी तर्क करतलो आनी हें आमकां पळोवंक जाय म्हूण चिंतून ते तांकां सुटयतात, बांदिले सुटयतात आनी तांकां सुलताना लागीं वचोंक दितात. सुलतान लागीं वयच्या पयलें हाच्या हातांत कितेंच ना, हातेर ना, कांयच ना, एक खाली दोगलो घालून हो आनी असो सांगाती गेल्यात. सुलताना कडेन ताचे वचून परवानगी घेता आसतना कोण आयला म्हूण तो विचारता. ते दळा आसीस वा फ्रांसीस आयला म्हणून ताचे खबरदार सांगतात. आनी ह्या वेळा सुलतान तें नांव पळयता, कोण गाय हो आयला. आनी हाचे लागीं पळयतना हाचे लागीं कांयच हातेर ना. पयले पुराय येवचे सकडी झुजारी झुजोंक सुलतानाक डिफीट करूंक, पूण ह्या मनशा लागीं कांयच हातेर ना, फकत हाची कूड आनी हाचो एक दोगलो घेवन हो गेला. हें पळयलो सुलतान ताका मेळोंक येता आनी ताका स्वागत करता. आनी सुलताना कडेन बोवा पुरबाय तरान बावा म्हूण ताका उद्गार करून ताचे कडेन वो उलयता. आनी अशें उलयता आसता तो सुलतान असो भोव व्हरतो इश्ट जाता. आनी फ्रांसीस आसीस त्यात सुलतानाक 3 फावटी भेटोंक गेल्लो आनी 3रे फावटी वता आसतना तो सुलतानाक म्हणा लागलो, तुवें क्रिस्तांव पातये जाय, क्रिस्तांव तुवें जाय. आनी ह्या वेळार सुलतान ताका म्हणटा, हांव सगळें मानून घेवंक तयार, पूण म्हजी पर्ज आसल्या देखून म्हाका क्रिस्तांव जावंक जायना. पूण तुवें म्हज्या जाग्याक केदाळे वेत, खंयच्या वेळार तुका हांगा येवंक अवकाश आसा. आनी फ्रांसीस आसीस फाटीं वता आसतना सगळे जाण पळयतात वो तीर सरळ मनीस सुलतानाचो व्हरतो इश्ट जाता. आमी जायते फावटी चिंतचे आसा कितेंय आमचे कडेन आसल्यार मात्र हेर इश्ट जातात. इश्टागतेक कांयच गरज ना. इश्टागतेक एक बोवा पुरबायचे काळीज गरज म्हूण फ्रांसीस आसीस दाखोवन दिता. आनी ह्या तोरी फ्रांसीस आसीस सुलतानाक संपूर्ण तरान ताची जिवीत परिवर्तन कठोर आसलो तो मोवाळतो जाता, मोगासो तो जाता. जावंक बरो तो धर्म ताणें कांय परिवर्तन करूं ना, पूण काळजांत परिवर्तन फ्रांसीस आसीसच्या जिवनाद्वारे तो करून घेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर माथेवचो एवंजेल चॅप्टर 16 वर्स 24, माथेवचो एवंजेल चॅप्टर 19 वर्स 21 आनी लुकाचो एवंजेल चॅप्टर 9 वर्स 3 हे 3 पॅसेजेस अपुरबाय तरान फ्रांसीस आसीसीक आनी ताच्या पाटलावतारांक भोव अपुरबाय तरान तांचें जिवन मुखारसून व्हरोंक शकतात. उपरांत फ्रांसीस आसीस आपलो मेळ घडोवन त्या मेळाक जाय जाल्यार रुली रेग्रो सगळे बायबलाचे स्क्रिप्चर्स जावन तो विंचता. थोडे बायबलाचे स्क्रिप्चर पॅसेज तो बरोवन व्हरता आनी बाबसाहेब लागीं म्हणटा, म्हाका तुवें परवानगी दी जाय. आनी एक फावटी बाबसाहेबान ताका विचारलें आसा, असली दुबळिकाची जिणी तुज्यान जिवंक जाता गी, या तुज्या भावान थंय जिवोन जाता गी. आनी फ्रांसीस आसीस म्हणटा, तसली दुबळिकाची जिणी जिवोवच्या खातीर आमी हो मेळ घडला आनी आमी तसली जिणी जियेतले. हांव आनी बाबसाहेब परतो इम्प्रेस जाता तांचे वयर. आनी फ्रांसीस आसीस म्हणटा, तसली जिणी तूं जिवंक शकलोय तर क्रिस्ताक खऱ्या तरान तूं वळखून घेतलोय. क्रिस्ता वळखून घेतलो सान फ्रांसीस आसीस. ह्या खातीर रशियाचो अध्यक्ष लेनिन ए कम्युनिस्ट कंट्री आनी तो म्हणटा, म्हाका 10 जाण फ्रांसीस आसीस दिया आनी सगळें रशिया हांव बदली करून दितां. 10 जाण फ्रांसीस आसीस म्हाका दिया आनी सगळें रशियात हांव बदली करून दितां. तर मोगाचे न्हू कितले एक दबाव फ्रांसीसच्या जिवनाद्वारे केल्लो जावन आसा. कांय जोडलो मनीस न्हय, ते सरळ तरान जियेलो. आपूण वडपण आसूंक नजो, आपणाक उद्दो केदाळाय
मारेकार जावंक पुरो म्हळ्यार एका कारणा खातीर तो दियाकोनूच जावन रावता शिवाय ह्या जाग सहीत जायना. कित्याक त्या प्रमाणे आपले सरळता तो मानून घेता, देवाक लागीं सरता. हर एकल्याच्या जिवनांत ताणें बरेंपण करता आसतना सगळ्या प्रकृतीक तो मान दिता, सगळ्या जिवींक तो मान दिता. हर एकल्याक तो व्हरता, गौरवान लेखता. त्याच खातीर प्रकृतीक तो नांवां दिता. हेरां बरी न्ही, अख्खे प्रकृतीक नांवां दिल्लो एकलोच एक सन जावन आसा, सान फ्रांसीस आसीस. तो म्हणटा, मदर अर्थ, म्हजी आवय भूंय, ब्रदर सन, म्हजो भाव सूर्य, सिस्टर मून, म्हजी भयण चंद्रेम. अशें हर एकाक तो नांवां दिता. अकरेक मरणाक सयत तो नांव दिता आनी म्हणटा, भयण मरना, भयण मरना. सिकनेसाक तो नांव दिता, पिडेक तो नांव दिता आनी म्हणटा, भयण पिडा. अशें हर एकल्याक भाव आनी भयण म्हूण लेखून संपूर्णाय तो पावता. सुकणी सयत ताणें वेता आसतना ताचो ताळो आयकोन ताच्या बोवारे आसली. अशें एक फावटी घडलें की फ्रांसीस आसीस चलोन आसतना तो सोम्याची वर्ती किर्त गायतालो, देवाचे नांव तो स्तुती गायतालो, ओगाळसितालो. तो चलोन आसतना सगळीं बगले नासले, हर एक सुकणी ताच्या लागीं येवन ताका लागून म्हणल्यार बरी बसलीं खंय. सगळें ताणें उलयता आसतना ताणें उलोवचें हर एक उलोवणें ते आयकोंक शकलीं. एक चूर आवाज थंय नातलो. सगळे सुकणे येवन ताच्या लागीं ताणें सांगलें, हर एक सरमाव म्हणल्यार बरी ती आयकतालीं. आनी उपरांत त्या सुकण्यांक कडेन उलयले उपरांत अकरेक तो सुकण्यांक आशिर्वाद दिता आनी धाडटा. ह्या वेळार ती सुकणी 4 कुशीन कुरीस कशें आमी मांडून हाडटा त्या प्रमाणे कुर्सा बरी ताणीं उपतना दिसतालीं खंय. कित्याक फ्रांसीस आसीस सुकण्यां कडेन, जानवरां कडेन, मासल्या कडेन, तणा कडेन, हर एका रुखा झाडां कडेन उलयतालो. कित्याक ताचें काळीज तसलें जावन आसलें आनी ताच्या काळजांत कितेंच हेरां विशयांत वायट नातलें. नितळ निर्मळ काळीज सम्याक वर्त्या तरान समजून घेतलो, देवाची पदवी मानून घेतलो आनी देवाच्या पदवेक त्या प्रमाणे आपणाक समर्पीत केलो. वर्तो सान जावन आसा सान फ्रांसीस आसीस. सान फ्रांसीस आसीस आपल्या जिवनांत म्हणटालो, सम्यानंद म्हणलें उतरां, कोण तुका अपमान करतना, अवमान करतना, निंदा करता आसतना तांचे खातीर माग, संतोश पाव. असलें जिवन हांवें भोगिल्लें जावन आसा. आतां तूं भोगताय तर म्हजेंत जिवन तुका मेळ्ळें म्हूण चिंत. आनी ह्या खातीर फ्रांसीस आसीस आपल्या बाबा लियो आपयता आनी म्हणटा, बाबा लियो, एक पेपर हाड आनी एक पेन हाड, बरोवंक लाय. आनी तो म्हणटा, हांव तुका शिकयतां कितें तो खरो संतोश म्हणून. खरो संतोश तुज्या जिवनांत भोगूंक हांव तुका शिकयता म्हणटा. आनी भाव लियो एक पेन आनी पेपर हाडून येता आनी तो म्हणटा, रायट लियो म्हणटा, बरय 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 म्हणटा. सगळ्या संवसारांत आसले हर एक आर्च बिस्प, कार्डिनाल, सगळे याजक आनी धर्मीक येवन फ्रांसिस्कान वोट दित जॉयन जावन फ्रांसिस्कान फ्राद जाले जाल्यार तो संतोश खरो संतोश न्हय. सगळे इगज मातेक आनीकय चड आसले कार्यभारी, व्हडले व्हडले राजाधिकारी, सगळो लोक तुज्यात इगज मातेचे सांदे जावन क्रिस्तांव धर्म आपणायलो तरी त्या वेळा तुवें संतोश पावला, तो खरो संतोश न्हय. ह्या संवसारांत असली जाणवाय, ह्या संवसारांतलें कितें सकडी देवें आसा तें, ह्या संवसारांत बा मेधावी म्हूण तूं चिंतूंक पुरो. तसलें व्हरतें बिरूद तुका मेळ्ळें जाल्यार त्या बिरुदान सयत तूं संतोश पावताय. आनी म्हाका सगळें कळीत आसा, सगळी जाणवाय म्हाका दिल्या म्हणून तुवें चिंतलें जाल्यार तसलो संतोश तो खरो संतोश न्हय. आनी ह्या वेळार लियो विचारता, तर खरो संतोश म्हळ्यार कितें? आनी खरो संतोश म्हळ्यार फ्रांसीस आसीस वर्तें वर्णन करता. तूं तुज्या कोवेंता जावन, तुज्या भावां जावन
भायर गेल्लोय कितेंय थोडें मागोवन हाडया म्हूण. आनी येता आसतना सांज जाली, रात जाली, काळोख जालो, मोद्यान जाली. आनी मोद्यान हेर तूं सिरदाच्या पावसाक भिजोन येताय तुज्या कोयंता लागीं आश येताय. हांव एपटी वेतालो बोवा बरोबर तरान सुसेग करतालो. ह्या पावसान भिजुल्लो हांव जायतो म्हाका सुसेगाची गरज आसा म्हूण चिंतो न्हू. तूं वचोन तुज्या कोवेंताच्या दाराक टोके मारताय आनी भितर जावन आवाज म्हणटा, कोण तो? तूं म्हणटाय, हांव तुजो भाव फ्रांसीस. आनी ह्या वेळार भितर आशिल्लो व्यक्ती म्हणटा, हांव तुका नेना, हांव तुका वळखना, त्या देखून हांव तुका दार काडिना. आनी ह्या वेळार तूं परत परत टोके मार म्हणटाय, हांवच तो फ्रांसीस तुजो भाव, तुजे सांगाता आशिल्लो, तूं म्हाका वळखताय. आनी ह्या वेळार तो गरजोन म्हणटा, ना, हांव तुका दार काडिना, हांव तुका ह्या मद्यान हेर वळखना. आनी परत तूं टोके मारता आसतना तो येवन तुका व्हरता गरजणेन जोर करून म्हणटा, निकळ हांगा जावन तुका हांव वळखना. आनी ह्या वेळा सिरदाचो पावस भायर येवन आसा, गडगडो जगलाने आनी तूं भिजलाय. परत देवाची स्तुती गावन तूं गेलोय तर देवाचें वर्णन करन तूं मुखार वता आसतना देवाचें नांव वाळणीत गेलोय तर तो जावन आसा खरो संतोश. तुज्या भावा विरोध कितेंय तुका ना, ताणें तुका भायर गेल्यार तुका कांय द्वेश ना, ताणें तुका वळखनातल्याक तुका कांय चिंता ना. तूं सोम्याचें नांव स्तुती करून सोम्याचें वर्तें वर्णन करून मुखार गेलोय तर तें जावन आसा खरो संतोश. आनी ताचे वर्ती दादोसकाय दुसरी आमकां गरज ना. फ्रांसीस आसीस ताच्या जिवनांत जायते हेरांक बरें करीत गेलो. सगळां ताका वळखली, सगळी प्रकृती सयत ताका वळखली. आसलो तेच गुबी असो तो व्हरतो बोलपो. आनी तो गुबी असो बोलपो जायतो लोकांक त्रास दितालो, लोकांची जनवरां व्हरून खातालो. आनी ह्या देखून लोक ह्या बोलप्या विरोध जायतो झुजतालो, ताका मारूंक पेसाडतालो. एक दीस फ्रांसीस आसीस चलोन वता आसतना दांडे तोंटे काणोन जायते जाण बोब घालून राणाक रिगांव पळयताले. आनी ह्या वेळा फ्रांसीस आसीन विचारलें, कितें जालें? ते म्हणूंक लागले, हांगे एक आसा बोलपो, तो आमचे सगळी जानवर खाता, आमचे दुस्पटायता, आमचे देसवाड करता, आमकां आमचे आसले उद्योग नाश करूंक पळयता. आनी ह्या वेळार फ्रांसीस आसीस म्हणूंक लागलो, खंय आसा तो? राणा भितर आसा. आनी तो म्हणूंक लागलो, तुमी हांगात रावा, हांव वचोन तेजेर उलोवन येता. आनी सगळे म्हणूंक लागले, वचनाका तूं, कित्याक तूं अशी जाल्यार तो तुका खावन लगड काडटालो. फ्रांसीस आसीस, भियेनाकात, हांव आसा. सोम्या सांगता तो एक जाता. सोम्याच्या नांवान तो मुखार वता आनी म्हणटा, बाबा बोलप्या, ब्रदर वल्फ, ब्रदर वल्फ. आनी ह्या वेळार बोलपो राणांत लिपोन बसलो मारतात म्हणून तो एक मातूर ताळो आयकता. आनी तो म्हणटा, वो ताळो तसलो न्ही, काडा, लगड काडा, ताका मारा. म्हणलो, हो ताळो न्ही, हो बोवापुरबायचो मादर ताळो. आनी ह्या वेळार बोलपो अल्टार भायर येता आनी फ्रांसीस ताका आपयता परत, बाबा बोलप्या, बाबा बोलप्या, ब्रदर वल्फ, ब्रदर वल्फ. आनी तो मुखार वता. आनी मुखार वता आसतना तोच बोलपो मुखार येवन फ्रांसीस आसीचे मुखार तकली बागोवन तो बसता. आनी अशें आसता फ्रांसीस आसीस तसो एक हात दिता आसतना बोलपो आपलो मुखलो पाय त्या फ्रांसीस आसीच्या हातान दवरलो. एक पिंजूर तुमी पळयला जावंक पुरो, हरये कडेन तें चड जावन आमच्या फ्रांसिस्कन घरांनी आसता. बोलप्याक संपूर्ण तरान खाल केल्लो, बोलप्याचो उपराटी स्वभाव मोवाळ केल्लो फ्रांसीस आसीस. उपरांत तो बोलप्या कडेन म्हणटा, कित्याक तूं तांचे जानवरां घाताय आनी मुखार तशें करिनाका. आनी तो येता लोकां लागीं आनी लोक ताका पळयल्लो म्हणटा, कितें जालें? तो म्हणूंक लागलो, बोलप्याक तुमी मारूं नाकात, बोलपो तुमकां कांय त्रास करचो ना. आनी मुखार हो बोलपो तुमचें खंयचेय जानवर खावचो ना. ताच्या बदलाक तुमी ताका इल्लें खावंक दिया. तो खातालो आनी वेतालो. त्या दिसतावन गुबियोंत आसलो बोलपो खंयचेय एक जानवर ताणें केल्लें ना. जें कितें लोक ताका खावंक दितालो तें खातालो आनी वेतालो. म्हाज्या भावान आनी भयणीनो, पळया कितल्या अपुरबाय तरान एका बोलप्याक सयत ताचे
सगळें जिवीत आपणा जिविताद्वारे एक करून घेता, त्या बल्प्याड उलयता, त्या बल्प्याक संपूर्णपणान मोवाळ करता, तो बल्ब शांत जाता आनी फ्रांसीस आसीस सांगिल्लें तो आयकता. फ्रांसीस आसीस केदाळे उतरां चड उपयोग करिनातलो. एक पटी तो आपल्या भावांक म्हणा लागलो, फाल्यां आमी आस्सीच्या शहरांत वचून देवस्थान परगट करूंक आसा. आनी त्या दीस सांजे रातीर म्हणल्यार बरी सगळे ताचे प्राद लायब्ररीक वचून सगळे बूक आनी काडून सगळे बरोवंक लायले. फाल्यां सकाळीं आमी वचून देवस्थानाचेर प्रसार करूंक आसा, प्रसंग दिवंक आसा. आनी फ्रांसीस आसीस सकाळीं म्हणा लागलो आमी या. सगळे भायर सरले, गेले. वाटेर वतना जायते कोडकार मेळ्ळे, जायते जाण पिडेस्त मेळ्ळे, जायते जाण वावर करचे मेळ्ळे. तांचे हर एकल्या सांगता फ्रांसीस आसीस आनी ताचे पाटलाव तर गेले आनी तांकां कुमक करी लागले. कोण सक्कडे आसा वाटेर वता आसतना कितले वाडते चल्ले. सकण जावन संजय म्हणचो आसीसच्या शारांत हर एक कडेन गेल्ल्या कडेन ते मनशा कडेन उलयले. तांचे सूख दूख, तांचे कश्ट, तांची बेजाराय, तांचो संतोश, तांचो उल्हास सगळे ताणें आयकून वांटून घेतलें. आनी उपरांत सन जाताना ते सगळे पाटी कोवेंताक आयले. ह्या वेळा तो एकलो भाव कोणें ताणें सगळी रात म्हणल्यार बरी बसोन जायते देवाच्या उतराचो नियाळ बरयल्लो गी. तो म्हणा लागलो, कित्याक तुवें आमकां आपयल्लें, कित्याक तुवें आमकां आपोवन व्हेलें, कितें तुवें केलें. आनी ह्या वेळा फ्रांसीस आसीस म्हणा कितें जालें, तुवें आमकां सांगलें आमी देवाचें उतर परगट करूंक आसा, आतां कसलें उतर परगट केलें, कांयच आमकां अवकाश तुवें दिवं नाय. ह्या वेळा फ्रांसीस आसीस म्हणा लागलो, जें कितें आमी केलां तें सगळें देवाच्या नांवान केलां. जें कितें आमी केलां तें देवाच्या व्हरत्या पदवी आनी महिमे केलां. आमी आज केल्लो तो प्रसार देवाच्या उतराचो बोवा पुरबायचो जाला. आमच्या करण्यांनी आमच्या जिवितांत आमी कर दाखयला. त्या देखून फ्रांसीस आसीस म्हणटा, तुमी देवाची सुवार्ता परगट करा. गरज पडले जाल्यार मात्र शब्द वापरा, ना तर तुमच्या जिणेद्वारे जायतें बरेंपण करूंक तुमी शकतल्यात. असलें बरेंपण दिल्लो सन फ्रांसीस आसीस सगळ्या जिवींक भाव आनी भयण म्हणटा. त्या देखून फ्रांसीस आसीस विश करतना म्हणटा, गुड मॉर्निंग गुड पीपल, गुड मॉर्निंग गुड ब्रदर, गुड मॉर्निंग गुड सिस्टर. म्हज्या मोगाच्या सगळीं बरीं म्हणटा तो, सगळीं बरीं, हर एकली बरीं. देवान रचलें हर एकी बरें, तसलें बरेंपण पळोवन सगलो फ्रांसीस आसीस आमकां बोवा पुरबायच्या कलत्या जिविताक एक निदर्शन दिता. फ्रांसीस आसीसची वर्ती परब आमी पसारता आसतना ऑक्टोबर 4 तारीख ताची परब. पयलो सिग्मात मेळिल्लो सान जावन आसा फ्रांसीस आसीस. आनी फ्रांसीस आसीस क्रिस्ताचो आरसो, द मिरर ऑफ क्रायस्ट ह्या दुसरो क्रिस्त म्हूण नांव वाडलेलो हर एकल्याच्या जिवितांत बोवा पुरबायचें निदर्शन तो आमकां दिता. आदर्श तो जावन आसा. कसल्याक आदर्श, कल्ती, बोळी, नितळ, निर्मळ, आपुरबायची, मोगाची, मोवाळाची, दयाळाची, काकुतीची, बिरमतीची नदर हेरांतय आमी पसारूंक. तर तसली नदर पसारूंक देवाचे ससाय आमी मागया. सोमी आमकां दिवं दी ती सकत. सर्वांक बरें मागता आसतना बोवा पुरबायची सन फ्रांसीस आसीसची परब आमी मागता. सर फ्रांसिस्कान वर्तीकारांक मात न्ही, हर एकल्याक तर शारींक आनी हर एकल्याक फ्रांसीस आसीस एक आदर्श जावन आसा. त्या खातीर ते लेनिनान म्हणलें उतरां, म्हाका 10 जाण सन फ्रांसीस आसीस दियात आनी हांव सगळे रश्या बदलून दितालो. आज आमच्या जिवनांत फ्रांसीस आसीसची थोडी देख घेवन आमी फ्रांसीस आसीस बरी जावच्याक पेसाडया. देवा लागीं कृपा मागया. विनोद गांगुळे आनी ताच्या टिमाक बरें मागता आसतना सर बरेंपण देव आमकां सर्वांक दिवं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.